गोंय राज्याची अर्थीक स्थिती खालावल्या अशें सगळेच जाण म्हणटात. खाण व्यापार बंद पडिल्ल्यान ती खालावली आनी आतां पर्यटनच गोंयाक सावरूंक शकतली अशें राजकीय तज्ञ सांगतात. गोंयांत खूब अशे जलमार्ग आसात आनी ह्या जलमार्गाचेर येरादारी चलपाक सरकार फेरी सेवा चलयता. जंय गांव जुंवे पुलांनी जोडूंक नात थंय ही सेवा फुकट चलता. पूण पणजे बेती ह्या जलमार्गाचेर चलपी फेरी सेवा आज फुकट चलता. ह्या जलमार्गाचेर लोकच न्हय तर गाडयो आनी स्कूटरी फुकट प्रवास करतना दिसती पडटा. बेती, वेरें, नेरूल, कांदोळी ह्या वाठारांत रावपी लोक बेती पणजी जलमार्गाचेर प्रवास करतात. दर दिसा हजारांनी प्रवासी ह्या जलमार्गाचो वापर करतात. सरकारी कायद्या प्रमाण जंय पूल ना थंय ही सेवा मोफत आसूंक जाय अशें खुद्द सरकार सांगतना पणजी बेती जलमार्गाचेर सेवा फुकट कित्याक? बेतीत कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या जागेर लोकांनी अतिक्रमण केलां. भर रस्त्यार तांणी वेवसाय सुरू केल्यात. हातूंत गोंया भायल्या लोकांचो आस्पाव आसा. ह्या वेवसायिकांक भाडेपट्टी लागू केली तर आर्थीक प्राप्ती जातली हातूंत दुबाव ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सच्या फेरी धक्क्यार फळां आनी नुस्तें विकपी बसून थंय येरादारीक अडचण करतात. तांचेरूय कोणाचेंच लक्ष ना. हांगा फेरी धक्क्यार नुस्तेकारांनी आपलें सामान दाळून दवरल्याचें दिसता. रात दीस ही फेरी सेवा चालू आसतना हजारांनी प्रवासी हांगा प्रवास करतात. एक काळ आशिल्लो जेन्ना हें तिकीट घर वापरत आशिल्लें. आयज ह्या तिकीट घराची अवतिकाय जाल्या. सरकार आपल्या प्रॉपर्टी कडेन अशें दुर्लक्ष करून तिची कशी वाट लायता हाचें एक ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यार हे बेतीचें तिकीट घर. ह्या संदर्भांत आमी नदी परिवहन मंत्री मिलिंद नायक हांच्या लागीं संपर्क साधलो आसता तांणी सांगलें पंचायतीन पणजीम बेती ही फेरी आहा पळय त्या लायनीन त्या पंचायतीन आपण एक रेझोल्युशन पास केल्लें बेती पंचायतान आनी तेंच्यांनी अशें रेझोल्युशन पास केलें की त्या फेरीचेर जितले लोक आनी म्हणजे 4 व्हिलर 2 व्हिलर कोण भोंवता तांकां सगळ्यांक चार्ज केले. रिजन ती फेरी सदांच ओव्हरलोड आसता. जाल्यार एक्च्युअली बेतीचे लोक पणजे येना त्या फेरीन आनी पणजेचे बेती वयता ते म्हणजे येना अशें न्ही कमी प्रमाणात तरी आसतना फेरी लोडेड आसता. कारण असो त्यांच्या हेच्या असो तेंचें म्हणणें आहा ते म्हाका येवन मेळ्ळाले आनी तेंचे रेझोल्युशन पास केल्या उपरांत म्हाका मेळून एक्सप्लेन केलें की थोडे ट्युरिस्ट आहा ते बेश्टे आपले स्कूटरी चडयता ते सायडीन देंवयता परत चडयता हे चड जाता म्हणजे ते एक आपल्या भशेन एक फेरींतून एक तांकां हें मारल्या भशेन जाता म्हणून ते ओव्हरलोड जाता. एक्च्युअली आमच्या लोकांक त्या फेरीची जितली गरज आहा त्याच्या पेक्षा डबल पट ओव्हरलोड जाता. तेंचे रेझोल्युशन घेतलें की एटलिस्ट सरकाराक किंवा पंचायत कितें वयचें पण तें रेझोल्युशन हांवें मुद्दाम तेंची ऑफर हांवें टर्न डावन केली. कारण थंय जर घातलें आमी लोकांक जाल्यार बेश्टे ते सारकें जायना आनी खंयच आमी चार्ज करना फक्त पणजी टू फेरी चार्ज करप बरोबर जायना म्हणून ते टर्न डावन केलें. तांचें म्हणणें आसा की ह्या फेरीचो वापर चडशे पर्यटक करतात पण पळोवंक गेल्यार तिचो वापर थळावेच चड करतात आनी ह्या थळाव्या मदीं भायलेच प्रवासी व्हडा संख्येन आसतात अशें दिसून येता. नदी परिवहन खातें बेती गोंयांतल्या जलमार्गाचेर फेरी सेवा चलयता. ह्या मार्गाचेर प्रवासी आनी गाडयो येरादारी करता. जंय गांव आनी जुंवे पुलांक जोडूंक नात. म्हणटा ते फक्त तूं पर्सन तूं पिक्चराकच न्हय खंयच्याय कामाक तूं म्हाका 2 वरां जाय तुमी 4 जाण कोण पिकनीक वयता 10,000 स्पेशल फेरी मागली जाल्यार हे चार्जीस ते वाडयले इम्प्लिमेंट आहा. हय आनी दॅट इज हे अवर्ली बेसीस स्ट्रिक्टली. फर्स्ट आयटम तुका सांगला पळय हायर चार्जीस हायर सांगलो. फर्स्ट सांगलो स्पेशल फेरी आहा पळय दॅट इज ऑन कॉल. तूं गेलो थंयच्यान मातशें आपयलो तुका बेगीन वचपाक जाय एकच फेरी आसा पळय ते सायडीन पावल्या ते रिटर्न येतले घेवन वयतले. Those charges have been increased from 50 to 250. Higher charges तो hourly basis घेता. ते 400 चे 2,500 रुपये केला. सॉरी 2,000 रुपये केला. आणि तिसरा आयटम आहा तो रेग्युलर आमचे फक्त आम्ही 4 व्हिलर चार्ज करता ऑल गोवा. 2 व्हिलर पॅसेंजरांक चार्जीस ना. जंय रेग्युलर इन्कम येवंक शकता तें बंद उडोवन स्पेशल फेरीबोट कोणाकय जाय पडत जाल्यार दर मात वाडयल्याचे मंत्री मिलिंद नायक सांगतात. आतां पळोवया मंत्र्याच्या ह्या निर्णयाक लागून कितलें लुकसाण सरकाराक जाता. दर दिसा प्रवासी प्रवास करपी कमीत कमी 5,000 दर आमी धरले. दर प्रवाशाक येवंक आनी वचपाक ₹10 प्रमाणे 10 आनी 5,000 प्रवासी म्हळ्यार 50,000. स्कूटरी सुमार 500 रुपये प्रमाणे जाता 2,500 रुपया. म्हटल्यार दर दिसा जर आमी ह्या लोकां कडल्यान पयशे घेतले ना जाल्यार 52,500 रुपयाचें लुकसाण. एका दिसाक 52,500 रुपया तर एका म्हयन्याक 15,75,000.